जेजू तुका महिमा तुका आर्गावंदो निरंतरी तुका आमचे कीर्तन गातो कोता आमी गायो प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू बन्या खोटो तुका वासनिकता आकी प्रेतो तुझी कीर्ती गासा सगळी रचना तुझी स्तुती गाता प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू सूर्या चंद्री आणि तारांचा तोच सूर्या आणि बोलसो तुझो प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू गणपो तुका मस्तकायो पेटून बिजली सोडला तुझ्या बाणासोडून आणि कोपा पावसा घसघसतून प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू डोंगर पर्वत जीवनिष्ठेली पाचवी शेतां दोतोरेची माती तुझ्या पायांच्या फुलांखाली प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू जेजू कोरमोची काडी सकाळचं सारखी आयज पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र काळजाची दवाची परब समोर उरता होस्तो जेजू ह्या पवित्र संस्कारांत आपल्या जोरीचोची येवंक मनशा कुळाक आपयता आपले काडीच मनशा कुळाक उगोडले ताणें ह्या वेळार ह्या जिव्याची सोकान पळोवया ह्या पवित्र संस्कारांत आमी दिमेर आसां करी थोड्यो घडयो जेजूक पळयत रावया मनशाचे श्रवणे खातीर कोस्ट कुरीस व्हरतलो जेजू ह्या पवित्र संस्कारांत आहा चिखलेची पवित्र सभा आयज ह्या सकाळ फुडें आमी समर्पण करुया आमचे आदनिकी जिवीत जेजू तुज्या हातांत घालता ह्या गांवांत जे तरी ल्हान सुकणी बाळां जे आवयच्या कुस्त्यानांत सोलमऱ्यांत भुरगीं तरणाटीं पिडेस भाव बेडां आमचे गोराबे आमचो वावर आमचो धंदो आमची वावराची सुवात भुरग्यांची शाळा कॉलेज
आमची वाहनां व्हेहिकलां आमचे जोडकल्याचे कोस्तू काटे बिटे उसके कोती पवित्र सभेचे प्रश्न एकी कोरब्याचे उसके कोती तोंडाचे जिवीत सगळ्यांच्या पांय आमी हाडुया. उडास करुया वेळार वावरा खातीर आमची वावर भायर आहात, वेगवेगळ्या सुवातांचेर आहात ती म्हण घालपाक विरोवपाक बोटीर आसात आमचे भाव. सगळ्यांक ह्या वेळाचेर काळ सापड्यात हाडुया. Amen. Royal priesthood, come and praise Him. Holy nation, worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him. Holy nation, worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah. 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 Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah. 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 काल मान बागून चेसूक नमस्कार करूया. सगळीं बसूया. सगळीं तुमी कोस करतात, म्हज्या सबार घेवन आहात ती म्हजी सुशें आनी हांव तुमकां शांती समाधान दितलो. म्हजें सो तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी मानवीक काळजो आसा. जिविताच्या आकड परिस्थितींनी हो जिवो जेसू आमकां बोड जालो आनी जाता आमचे कोस दोग पयस व्हरपाक. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत जायते त्रास कोश्ट आमी अनुभवता. ह्या कोश्टा वेळार, आडकोडी वेळार, आकांता वेळार देव आमकां सांडिना.
Joshua chapter 1 verse 5, Joshua chapter 1 verse 8, 9. हांव तुका सोडचो ना, हांव तुका सांडचो ना. आमच्या घराब्यांत, आमच्या काजारी जिवितांत, समुदायांत, वावराचे सुवातेर जायते त्रास कसो आमी अणभवता. ह्या कश्टांतल्यान आमी बाबाट सोडूंक ना. देवाचेर पूर्ण विस्वास आमचो अदीक अदीक तीर जालो आर्गां दिया त्या वेळार. दुखी वेळार, कश्टा वेळार उत्तेजन दितलें उतर, उर्बा दितलें उतर तुज्या कानार सांगलें. तुज्या घराब्यांत, तुज्या क्रिस्त जिवितांत गोरवांचो निवरलो तो गोड जालो आर्गां. दर सकाळ फुडें ह्या देवाच्या मंदिरांत आमी येवन मिसाची भेटेंत आमी वांटो घेता. ह्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. संस्कारा जिविता पासत देवाक आर्गां दिवया. कुडी वाटेन जेवण खाण रावंक घर, वेहिकलां, वेगवेगळ्यो संती आमकां बरेपणाच्यो देवान फावो केल्या आर्गां दिवया. वायसो दीस आमकां देवान फावो केला आर्गां दिवया. तुका वायट कोत्तेल्या पासत देवाक आर्गां ह्या वेळार. जायतीं बाबणां तुका वायट करूंक कोत्तात आनी वायट केलां तुका. तांचे देण्या पासत देवाक आर्गां ह्या वेळार. मोच्या देवाक आर्गां दितलो, ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. मोच्या देवाक आर्गां दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना.
जेजूच्या पवित्र काळसा समयार ह्या वेळार आमचें कॉन्सक्रेशन आमी करुया. आमचे आदनिकी जिवीतोनिया तुज्या काळजाक आमी बारता. धार्मीक भाव भयण हांगासर एक पवित्र सभेंत येतात. तांचें जिविताचें समर्पण जेजूच्या काळजाक आमी करता. जेजू ल्हान चकुलीं बाळां आवयच्या कुसव्यान हात जल्मल्यान जल्मूचे हात ह्या ल्हान बाळांचें जिविताचें समर्पण तुज्या काळजाक आमी करता. हांगा शाळेंत शिकतलीं भुरगीं तांचें शिकोवप ह्या भुरग्यांचो फुडार जेजूच्या काळजाक घालता. हे पवित्र सभेंत एक एक तरणाटे हांगासर आहात, आमच्या गांवांत आहात, वावरा खातीर भायर आहात. तांचें शिकोवप, तांचो फुडार, तांच्या जिविताचे प्रश्न जेजू तुज्या काळजाक घालता. चिखलेचे पवित्र सभेचो एक एक गरबो, गरब्याचें जिवीत, तांची खुशालकाय, तांचें दूख, तांचे खोस जेजू हे म्हजे पोरचेच्या जिविताचे खोस त्रास आडकोडी जेजूच्या काळजाक घालता. चिखलेचे पवित्र सभेंत जायतीं भाव भयणां कडेन पिडीत आहात. त्या वेळार घरांनी हॉस्पिटलांनी दूख खोस आसतात. खोस जिताचें समर्पण जेजूच्या काळजाक घालता. एक एक समुदाय हे पवित्र सभेचो समुदाय जिताचे प्रश्न जेजू तुज्या काळजांत घालता. ह्या गांवांत बरे जायते गरबे आहात. त्या जिवितांत आनी गरब्याक जिवितांत कांयच फुडें वचना. पोस्ट आडकोडी त्रास जेजू तुज्या काळजाक थंय समर्पण करता. हे पवित्र सभेंत जायतीं भाव भयणां आपलो वेळ दितात. संस्थांनी मिसोड आहात. चिखलेचे पवित्र सभेच्या दर एक संस्थे पासत तुका दिनवासतना ह्या भाव भयणांचें समर्पण आनी एक एक संस्था जी ह्या फिरगोचेर आहात ती समर्पणच्या काळजाक करता. गरब्याचे प्रश्न, समुदायिक जिविताचे प्रश्न, समाज जिविताचे प्रश्न जेजू तुज्या काळजाक उबारता. वावर धोंद्या खातीर आमची फिरकोजीतलीं भाव भयणां आयज भायर आहात. कोण युरोपाक आहात, कोण घालपाक आहात. आमचे भाव बोटीर आहात. युरोपियन देशांनी वेगवेगळ्याच्या देशांनी वस्ती केल्यात. आमची भाव भयणां गेल्यात थंय आहात. तांचे कोस्ट, तांचे हुस्के कोंती, तांचे वावर जेजूच्या काळजाक घालता. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज तुज्या Dimaka Kali
जेजूच्या पवित्र काळजाच्या परबे समयार आमच्याही काळजाचे नदर घाली ह्या वेळार. Ephesians chapter 4 verse 26. If you are angry, let be without sin. The sun must not go down in a wrath. रागान रावून पातकान पडो नाका. ह्या वेळार जायत्यांनी आमचे काडीस कोडू केला. आयज ह्या काळजाक पेकोवणी दिवंक जाय जेजून आमकां. राग आमचे भितर, निड्डुकाय भितर सरल्या आमच्या काळजाक. क्रोध, विंगास, दुसऱ्याचें बरेंपण आमी पळयना आनी चिंतिना. बरें निबड जालां म्हजें काडीस आयज. 1 Peter chapter 3 verse 9. वायट वायटान फारीक करूं नाका. बरें करून वायटाक हाडय. जायते फावटी हे काळजांत देवाचो मोग आसूंक जाय आसता. म्हजें तुजें काडीस जेच्या काळजाच्या मोगान लासूंक जाय आसता. जावंक नाका. आयज ह्या जेच्या काळजाचे परबे समयार जेजू पासावे आमचे काडीस जेजूच्या काळजा सारकें आमी करतलो. जेजूच्या काळजाक पेकोवणी दी. एक एक गरब्याक, एक एक समुदायाक जें दूख आहा, दुसऱ्यांनी आमचें काळीज दुखयलां, रडयलां, तांकांय दोनी आयज बोगसोणी दिवंक म्हाका शिकय. मोगाळा जेजू, ह्या दिसा आमचो वावर दिसाचो आमी कितें करतले हांव तें सगळें देवाच्या अनुदापासत जावं. हो आयचो दीस आमकां आमचे पवित्र सभेच्या जोड एकल्याक हांगा हात भायर हात सगल्यांक आमकां पवित्रतायेचो, खुशालकायेचो वावाटो जावचो. हेचो आशिर्वाद घेवन तेमी घालुया. R35 हिंगा आमी गायन गायतले. R35. संस्काराक इतल्या व्हरत्या साश्टांगी नामा
स्वतात गुत्रामुखा देवाणून आमचो भावा स्वयंपडे विश्वगिना प्रियच्या सतीमोन पुताकाच्या मुर्गोटून कांसातोना मोंदुया वाकांगोया उसाल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार कांते पोना मनदिव्या सासना सासना प्रार्थुया देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टांचो मोगणाचो उगडास घडोवन दवरला. तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटान भक्ती करूंक आनी अरिता मनासा सगळीं फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तुजो जेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमच्या बापान आमकां आपल्या आपल्या मोगान आमकां एकल्या. आमच्या बापान आमकां आपल्या आपल्या मोगान आमकां एकल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगा भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगा भुरगीं.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूड तुमचे सवे आसू. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसू. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दबाची परब समोर रमता. दोयेन, काकलुतीन, बोगसण्यान आनी ओकोण मोगान दोगदोगतलें कालीस तें जेजूचें. रागान, झुजान, जबरदस्तीन मनीसपण नासलेल्या आनी जखमी जाल्ल्या संवसाराक जेजूचें कालीज आमकां ताच्या मोगाचो अनुभव घेवंक आनी तो मोग आमच्या दिसपट्या जिवितान जिवंक आपयता. The Sacred Heart of Jesus is the love that never gives up. When everything fails, the heart of Jesus remains open. जाल्यार हे पवित्र मिसाचे बलिदानांत वांटो घेतना आयचो विशय जेजूचे मोग अनुभवुया, मोगान जिवुया, मनान दवरून बापाची कृपा मोगान जिवंक मागुया. हे मीस सांबिडितो रॉबिन सोजा हाच्या पासत तेच बरोबर इजदोर फ्रांसीस वाज आनी मारिया स्टेला वाज हांचे पासत. आनी फावो तो मिसाचो फळ आमकां मेळचे खातीर सुरवातेक देवाचे फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत सदांच मरेक सगळ्या देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमान देवाकूं सर्गी आणि शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोद पदवीदार देव बापा, आमी तुका वाखाणटाव, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका महिमा दिता. तुज्या बापासत आमी तुका दिन वाचता. सोम्या एकल्या जोडीत पुता जेजू क्रिस्ता, सोम्या देवा देवाचे शरीर बापाच्या पुता, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची मागणी आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय आमची काकूट कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो तूं पवित्र, एकलो तूं सोनी, एकलो तूं भोवतो. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, तुजे मोगाच्या पुताचें काळीजाने मी आनंदान भोवन दिता. ताज्या प्रवीत मोगाच्या देण्याचो उगडास करता आनी सर्गीच्या जोरींतल्या देण्याची बरोन ताची कृपा जोडूंक आमकां फाव करूंक मागता. आमचे सुमियाचे पुता क्रिस्ता वरवीं
तो दिवस तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्यांचे एकवटान जियेता राजवो चलयता सासनाच्या सासना. मोइजसान पोरजेक म्हणलें, तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक संस्कारलोली पोरजां, पृथ्वीच्या सगळ्या पोरजां मदली तुमकां सर्वेस्परान आपलें दायज करून विंचून काडल्यात. सर्वेस्परान तुमचेर आपलें काळीज दवरलां आनी तुमकां विंचून काडल्यात. हेरां पोरजां परस तुमी संख्येन चड म्हूण न्हय, कित्याक सगळ्या पोरजां परस तुमी संख्येन एकदम थोडीं आसल्यात. पूण ताणें तुमचो मोग केलो देखून आनी तुमच्या पुर्विल्ल्यांक दुल्ल सोपूत पाळचे खातीर सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट बावल्यान तुमकां भायर काडल्यात आनी गुलामपणाच्या घरांतलीं इजिप्ताच्या राजा फारोच्या हातांतलीं तुमकां सोडयल्यात. सर्वेस्पोर तुमचो देव खरेंच देव म्हूण ओळखून घेयात. तो विस्वाशी देव आनी आपलो करार तो सांबाळटा आनी ताचो मोग कोत्तल्या आनी ताच्यो आज्ञा सांबाळटल्या हजार पिणकांक तो आपलें बलेपण दाखयता. पूण आपलो दुयेस कोत्तल्यांक तांच्या जिविताचूच खास्त लायता. आपलो दुयेस दोत्तल्यांचो नाश करूंक तो फाटीं सरोना. ताचेच जिवितान ताचेर कास्त धाडटा. म्हणटच आयज हांव तुमकां दितां त्यो याज्ञा, हुकूम आनी कायदे तुमी पाळूंक जाय. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब गायन करून जातलो. ताची भक्ती कोत्तोल्यान ताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. ताची भक्ती कोत्तोल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. ताची भक्ती कोत्तोल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. ओतम्या म्हज्या गाव सर्वेस्पराक दिन वासून ताचे पवित्र नांव वयर काड काळजांसून. ओतम्या म्हज्या गाव सर्वेस्पराक दी आर्का, कोदींच विसरूं नाका ताच्या मोगाची दानां. ताची भक्ती कोत्तोल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. सगळे तुजे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुज्या वायटाक गुणाचे वखद दिता. जिवीत तुजे कोरेंच फोंडांतले सोदून काडटा. माथ्यार घालता मुकुट मोगा कोण वाळायेचो. ताची भक्ती कोत्तोल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. नितीन फांकतात सोगली ताची वोती कोतुत्वा. जुलूम भोगतात तांकां दोयेन मोगान तो राखता. मोइजेस आपल्या चाकराक आपले गूट उक्ते केले.
इस्रायला मुखार फांकोली आपली नोफला ताची भोक्ती कोतोल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तोक्ता सासना सासना यावे दोयाळ मोवाळ सगळोच माये मोगाचो रोखडोच रागार जायना काकलुतीचो ठेवो तो आमच्या व्हडा पातकांक फावो ती कास्त तो लायना आमच्या गुन्यांवाचे फावते फारीकपण घेना ताची भोक्ती कोतोल्या थाय सर्वेस्पराचो मोग तोक्ता सासना सासना भाग्योन जुवांचे पयले चिटी वेले वाचप म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा तावन जल्मला आनी देव देवाक अडकता जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें हा मोग म्हणटा तो हो आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण ताणें आमचो मोग केलो तो आमचीं पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो देवान जर आमचो इतलो मोग केलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोवें सोपून नायक पावला ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला हे कुणे वरवीं आमी ताचे सोवें जियेता आनी तो आमचे सोवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारोक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सोवें देव जियेता आनी तो देवा सोवें जियेता देव आमचो मोग करता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास दवरला देव म्हणल्यार मोगूच जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता सोरेस्पराचें उतोरें उद्गार सगळीं उबीं रावया Alleluia, 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 Alleluia. मोजें झूम तुमचेर घेयात आनी मोजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आज्ञा सोबे आसूं. मातवा प्रमाणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोप्या. जेसून म्हणलें, बापा सर्गांत प्रिमच्या दोनया ह्योच तूं जाणाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुल्यांक ते केल्याय म्हूण हांव तुका दिन वाचता. वय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच अडकोना बोगोर एकलोच बाप, तशेंच बापाक कोणूच अडकोना बोगोर एकलोच पूत. आनी जे मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कोस कोत्तात आनी अजाचे 12 काल आसात ती म्हजे शिंयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें झूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लायन शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें झूम सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. सोम्याचें शुभ वर्तमान वाकडी तुका क्रिस्ता. गाळ बोबणीनो, थोड्यो पवित्र पुस्तकाच्योच घडण्यो हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरतां. ध्यान आमचो इतलो मोग केलो आनी देव आमचो मोग करता आनी आयज हिजेची काळजाची परब आमी करता. हांव कुट्टूर एकूर आहलों इन 80s कूर आहलों. थंय एक मेस्त आहलो आमकां रांदतालो आनी मेस्त सांगूंक लागलो, पाद्रीगार ह्या आयताराक मातशें हांव घरा वेतां, 5 वाडीचो हांव घरा वेतां. हांव तर मिटिंगेक एटें आहा, आमची कोपलाची मिटींग आहा. हांव तर मिटिंगेक वचोना, म्हाका भायर आयतले आयकलां तुमी तो केन्ना भायर आयतले आयकलां? हय, भायर आयतले म्हणजे कितें? तुजें कितेंय घरा आहा, एक सायबिणी येता, कोणें वचप ना वाड्याल्या लोकांनी. तुजें मोर्न आहा, कोणा वचप ना तुज्या घराच्या लोकांनी. तुजें काय सेलिब्रेशन आहा, कोणें वचप ना तुज्या घरांनी. भायर रावप. आनी पाद्रीगारान सांगलें ताका, वच तुजे मिटिंगेक तूं वच. गेलो तो वचोन येयलो. हांव पेडणें गेलो तेन्ना बिणांत बांदू कोलवाले रेंव काडटाले. पेडणें वयता आसतना कोलवाले मेळटा तुका, रेंव काडटाले. आनी रेंव ही कोलवालेची बोंद जाली, काबार जाली. काडून 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 कोलवालेची नदीची रेंव काबार जाली. आनी पेडणें कोनाडी म्हूण एक गांव आहा, वे टू आरांबोल. दॅट इज वे टू आरांबोल. कोनाडी म्हूण एक गांव आहा बिणांत बांद. थंय रेंव काडूंक लागले. रेंव काडटा काडटा एके बायलेन एका दादल्याक काडलो रेंव काडपाक, कोलवालेचो. कितें हुशार ते. पयले रेंव काडपी आमच्या गोंयांत कोलवालेचे हुशार, कशें काडूंक जाय ते जाणा. ताणें एक बायल हाडली, हें दादलो हाडलो ही रेंव काडपाक. आनी जेन्ना हो रेंव काडटालो तेन्ना बिणांत बांदू तिका चड रेंव मेळटाली. हे बायलेक चड रेंव मेळटाली. दुसऱ्याच्याहून दुसरे रेंव काडटाले तेज्याहून हे बायलेक चड रेंव काडटाली. आतां कितें तरी तिचे बोगलांत घालुया, कितें तरी बोगलांत घालुया. म्हजें शें आयलें, पाद्रीगारा शें आयलें. पाद्रीगार, ही दुसऱ्या दादल्याक घेवन आहा, आपणाशीं दुदल्या दुसऱ्या दादल्याक घेवन आहा. म्हणटच आमी तिका भायर रावंक सोदता, भायर रावंक सोदता. तिणें सांगलें, म्हजो घोव जितो आहा पूण बरो ना, भोंवना, जितो आहा. आनी तो भितर रावता, हो घोव भितर रावता.
भितर न्हिदता. आनी जो मनीस हांवें हाडला रेंव काडपाक भायल्यान न्हिदता, आमच्या बोडकांत न्हिदता. हें तेन सांगलें आनी गेले ते. जेन्ना सायबिणी जाली भिणांत बांदो, तेजे सायबिणीक तें वचूंक ना. कोण वाड्यांचो लोक वचूंक ना, भायर आयली तिका. शेवटाक हो तेजें चेवड, एकूच चेवडून तें म्हज्या इस्कॉलांत येतालें, पेडणे इस्कॉलांत सेंट जोसेफ हायस्कूल थंयसर येतालें. आनी तेन्ना तिचो घोव मोत्ता. आनी घोव मोत्ता तेन्ना मरण जाता. मरणाक कोण आयकलोच पादिगा. कोण वाड्यांतलो लोक येवंक ना, भायर आयली ताका, भायर आयली ताका भिणांत बांद. हें मनशाचें काळीज, हें मनशाचें काळीज संवसारांत. हांव तुमकां घडण्यो आतां ह्यो आमी घडलेल्यो, आमच्या काळार घडलेल्यो घडण्यो, पूण जेजून कोणाकूच भायर रावंक ना. जेजून कोणाकूच भायर रावंक ना. आमी जाणो दोळसुदार एका भायर आयिल्ल्या लोकांक कित्याक पयशे कोत्ताले. तातूंतलो एकलो मातेवूस आनी जाकेवूस. आनी जेन्ना जेजुचा पासार जाता तेन्ना मातेवसाक म्हणटा म्हजो पाटलाव कर. भायर आयिल्लो मनीस, परजेन भायर आयिल्लो मनीस, म्हजो पाटलाव कर. आनी मातेव पाटलाव करता. इतलो खुशाल जाता. सगळ्यांनी म्हाका भायर आयिल्लो, पूण जेजून म्हाका आपयलो आपणाचो आपोस जावपाक. खुशालकायेन जेवण करता, व्हडलें जेवण करता खुशालकायेन. आनी जेवण करून जातोच हे दोळसुदार, हे फारिजेव दोतशास्त्री म्हणटात, तुमचो गुरुजी पातक्यां बराबर जेवता. आपोसलांक म्हणटा तुमचो गुरुजी पातक्यां बराबर जेवता. तेन्ना जेजू गोमलें. बरे आहात ते दोतोराशे वचनात, दुयेंत आहात ते दोतोराशे येता. एक दोतोर संवसारांत धाडला बापान म्हाका, कुडीचीं दुयेंसां बरीं करपाक आनी ओतम्याचीं दुयेंसां बऱ्या करपाक. म्हणटा भायर आयिल्ले आमी संवसारांतले मनीस भायर आयता, ताका देव आपणाशें आपयता. आमी जाणा जाकेवूस व्हडलो दोळसुदाराचो वडील जाकेवूस. सगळें हाडलें घरांत. ना म्हणटा तें कांयच ना. सगळें घरांत ताका गरजेच्यो वस्तू आहल्यो, पूण भितर खुशालकाय नाहली. भितर काळजांत खुशालकाय नाहली. आनी आयकल्लें जेजू हो खुशालकाय दिता, मनशाक खुशाल कोत्ता. आनी खुशाल कोत्ता तेन्ना भिणांत बांदो जेजू जेजूक तो पळोवंक सोदतालो. आनी म्हणून जेजू पासार जावचो आहलो, आनी पासार जावचो नाहलो त्या वाटेन. जेरिको म्हणटा थंयसर, जेरिको हांव गेल्लो थंयसर. हांवें काल्स घेतलेली मिसाची. आयज पासून उजार करूंक ना, पूण उजार करूंक जाय मोरच्या आदीं. म्हणजे उजार करूंक ना. मिसाची काल्स घेतलेली म्हणूच जेरिको. थंयसर भिणांत बांदो तो झाडार चडटा. आनी झाडार चडटा आनी जेजू ताका पळयता. जेजू खबर आसली ताचो आवंडो कितें तें खबर आसलें. जाकेवूस आयज हांव तुमगेर जेवंक येता. भायर आयिल्लो मनीस, लोकांन भायर आयिल्लो. जेजू म्हणटा हांव तुमगेर जेवंक येता. पळय जेजूचो मोग, भायर आयिल्ल्या मनशा समोर जेजूचो मोग पळय. आनी जाकेवूस रावना, घरा वयता, जेवण करता. आनी जेवण करून जातूच म्हणटा कोणाक हांवें फटयला जाल्यार 4 पावटी पोत्तून दिता आनी म्हजो अर्दो वांटो गरिबांक दिता. आनी जेजू म्हणटा हय आब्रामाचो पूत, आयज हे घराक शांती आयली. भायर आयिल्ल्या मनशांनी देवान जेजून लागीं केलें, आपणाशें हाडलें, मोग केलो. भिणांत हें काळी जेजूचें भिणांत बांदो. मी जाणा एका दिसाक दोतशास्त्री फारिजेव पोरद्वारांत सांपडले बायलेक घेवन आयले जेजूशी. पोरद्वारांत सांपडले बायलेक घेवन आयले आनी म्हणूंक लागले गुरुजी ही आमकां पोरद्वार कोत्ता आसतना सांपडल्या.
आनी मोइजेसाच्या कायद्या प्रमाणे तिका फातरावंक जाय. तूं कितें म्हणटाय? तूं कितें म्हणटाय तें आमकां सांग. आनी जेजू बरोवंक लागलो, बोटान रेंचेर मातयेचेर बरोवंक लागलो. घोडी तांची पातकां बरयतालो आसतलो, घेवन येयल्या तांची पातकां घोडी ते विसरले आपणाची पातकां. आनी म्हणीत रावले ते, म्हणीत रावले. आनी म्हणीत रावतच ताणें म्हणलें, कोणें पातक करूंक ना ताणें पयलो फातर मारचो ताचेर. कोणें पातक करूंक ना पयलो तिचे फातर मारचो. आनी परतून बरोवंक लागलो सकला. आनी तेन्ना बिणांत बांदू सगळे गेले, एकान एक गेलो म्हण सगळ्यांनी पातक केलें, सगळ्यांनी पातक केलें. आनी जेजू म्हणटा, पातकिणी म्हणिना, कितें म्हणटा? बाये 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 उतर म्हणटा. काय बरें, बाये कोणें तुजें फातर मारूंक ना न्हू? हांवूय माना, हांवूय माना, वस. पूण परतून पातक करिनाक, वस. पळय, जेन्ना दारून मनीस हे बायलेक घेवन आयले, बिडान दारून मनीस जाणें पातकां केल्लीं, ताणेंय पातकां केल्लीं, हे बायलेक घेवन आयले बिडांत बांदू. आनी फातरावंक पातकां कोता ते सगळे सांपडनात. ती सांपडली बिडांत बांद घेवन आयले. फातरावंक जाय. कोणें पातक करूं ना ताणें पयलो फातर मारचो तिचेर. सगळे गेले आनी म्हणटा, बाये कोणें तुजें फातर मारूंक ना न्हू? हांवूय मान, होच परतून पातक करिनाक. जेजूचो हो जण आसा आप्रोच बिणांत बांद, पातक्याचो आप्रोच, जेचें काडीस बिणांत बांद. हाजें काडीस आमी जणाव. आनी लुकासाचे प्रमाणे आमी ह्यो ओपारी आयकोता. विचीत पुत्र बापा लागीं मागता, म्हजो बाटाचो आंटो म्हाका दी. जुद्यांच्या कायद्या प्रमाणे 2/3 व्हड्याक वेतालो आनी 1/3 धाकल्याक वेतालो. पूण तो ताका वांटो करून दिता. 2/3 आनी 1/3 कांय ना, तुजो अर्दो वांटो व्हर आनी वेता. सगळें ओगडायता, पूण पाय पळयत रावता, केन्ना येतलो म्हजो पूत, परतून केन्ना येतलो, केन्ना येतलो हो म्हजो पूत, परतून केन्ना येतलो. गेलो म्हूण विसरूंक ना, ताका जाय परतून येयल्लो, ताका जाय परतून येयल्लो. आनी येता तो पळयता, तो येवपाचो रावना, आपूण वेता ताका मेळपाक, आपूण वेता आनी वेंग मारता. वेता आनी ताका वेंग मारता. पळय त्याचें काडीस पळय. हो भुरगो इतलो दारून जालो पायचेशी, पूण बापूय मोहाळ जालो ताचेशी. हो जेजूचें काडीस बिणांत बांद, तेचें काडीस. एका मनशा लागीं 100 शेळयो आहल्यो अशें जेजू म्हणटा. 100 शेळयो आहल्यो, तांतली एक सांडली. न्हंये न्हंय थंयसरूच दोत्ता आनी एक सांडलेले शेळे सोदीक वेता. सोदता तिका, मेळो पासून सोदता. आनी मेळो म्हणटूच आपणाच्या खांदार घालून हाडटा तिका बिडांत बांद. हाडटा आनी खुशाल जाता. दुसऱ्याक सांगता, म्हजी सांडलेली शेळी मेळ्ळी, खुशाल जायात, म्हजे बराबर खुशाल जायात, सांडटा बिडांत बांद. तर आयज आमी जेजूच्या काळजाची परब कोत्ता. व्हडलें फेस्त. आमी भुरगे आसता, आमचें व्हडलें फेस्त, म्हज्या आवयचें व्हडलें फेस्त. जेलादोर म्हूण आहले आदी, जेलादोर, झील कम फ्रॉम द वर्ड झील, जेलादोर म्हणजे हें देवस्थान वाडोवपी, हेजे काळजाचें देवस्थान वाडोवपी. आनी हें कोणें मागलें? जेजूनूच मागलें. मारिया आलाकोक हिका जेजू दिसती पडलो आनी सांगलें, हें म्हजें देवस्थान वाडय, हेच्या काळजाचें देवस्थान वाडय. आनी तेन्ना तान ही आमच्या आदली हें देवस्थान वाडोवंक लागलीं. आनी दर शुक्राराक जेच्या काळजाचो तेस कोत्ताले. दर शुक्रार आमच्या घरांनी दर शुक्रार जे काळजाचो तेस कोत्ताले.
दुलोबा काळजाच्या कोण म्हज्या काळीच्या काळजा सारकें. काय बरीं उतरां भयणांत बांदून, काय बरीं उतरां. आनी तितल्यान न्हय जें आमी कुमिन्या जात्रे म्हणटा आतां म्हणूंक लागल्या हांव क्रिस्ताच्या ओतम्या हें दर शुक्राराक म्हजी आवय म्हणटाली, दर शुक्राराक हें गीत उचारताली. तर आयज जेचो काळजाचो मोग परब करता आमी, जेजून कसलो मोग दाखयलो तो आमी पळयला, पवित्र पुस्तकांत पळयला. भायर आदल्या कोणा सोडलेल्या कोणा आनी कितें. आनी त्या पासत म्हणटा आमकां 25व्या वरान माथेवसाच्या, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवंक दिलें, हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव वाटसूर आसलो तुमी म्हाका विराळ दिलें, हांव हॉस्पिटलांत आनी बणकुणींत आसलो तुमी म्हजी खबर घेतली. केन्ना सायबा? जें कितें म्हजे भाव भयणी तुमी कोत्तात तें म्हाका कोत्ता. काय बरें पळय भयणांदो, आगोटें करपाक आगोटें, पूण रिवॉर्ड आहा आमकां सगळ्याक. प्रायज आहा, मोत्ता आसतना प्रायज आहा. ह्यो वस्तू आमी कोत्ता. ताका बिराड दिलें, ताका न्हेसूंक दिलें, ताका पिवंक दिलें, बॅट केली तो बरो ना, बॅट केली. जें तुमी म्हजे भाव भयणांक केलें तें म्हाका केलें. उबी रावया आनी सोत मानता म्हणुया. सोत मानता हांव देवाक, सोर पदवीदार बापाक, सगळ्या आनी प्रीत विचार असणाऱ्या आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं समोर आंकवार मारयेतां चोरलो, फौज प्रतिकार ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मदें मेवलो, तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पविदार देव बापाच्या उजवेक बसलो, मेल्ल्याची मुर्सुबी करून केलो. सोत मानता पवित्र कातोलीक पवित्र भोवतांचो पातकांचे मोक्षणे कुडीचे पुनर्जीवनपण सासणाचे जिवीत. आमीन. मागपाचो वेळो हे वेळार तरी मागणी आमची देवा मुखार घालुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूची काळजाची मोवाळाय आपल्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान सगळ्या मनशाकुळाक चाकूंक दिवंक तांकां कुरपेन बोन म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपल्या जिविता आनी कार्या वरवीं पोरजेचो मोग दाखोळ करूंक तांकां जेजूच्या काळजाची स्तुती मागुया. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी जेजूच्या काळजाची दयाळाय आनी उदारपण नियाळून आपल्या कुटुंबान आसलोल्या पिडीवंतांची कोस त्रास सोंसतल्यांची दयाळेन आनी उदारपणान सेवा करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दर एका मनशाच्या काळजान देव जियेता हें सोत आमी सगल्यांनी ओळखून घेवन आनी सगल्या मनशांक फावो त्या मानान आनी मोगान आमी लेखूं म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्गीचे बापा, तुजे पुतान आमकां सांगलें मागात आनी तुमकां मेवतलें,
हीच उतरां मनांत धरून ही मागणी आमी तुका उबारल्यात ती आमकां फाव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. गानाद्वयाच्या वेळार आमी गायन घेवया. C32 पेज नंबर 42. C32. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार दिवपाक मानता आसलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयमी आमच्या वाक्यान पवित्र विचार करपाक सर्वेस्पर आमी. सर्वेस्परा प्रीतीच्या पुताच्या काळजा उतरावर तो मोग पडून आमी करता ते बेवटेन दयेन मानून घे. अशें आमच्या अपराधाचे फारीकपण जोडूंक आमकां फाव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबीत आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदाराने सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्क आनी सताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हो जावून मोगान कुर्सार बारलो आसूं ताणें आमचे खातीर आपणाकूच भोंवपून दिलो. उगडलेले ताजे कडवळांतलें व्हांवलें रोगत आनी उदक अशी फुडली पवित्र सभेचे संस्काराची जोर सोडवणेचे जोरीन सदां संतोशान ताण बागोवच्याक आपले उगडलेले काळजांताय सरवणा सगळे मनशांक आपयता. देखून सदुतां स्वता भोगतांची तामोना तुजी स्तुती गायता.
सर्वेस्पराय कोरोस तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची जोड देखून दोहा पणजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रोगो कोश मारोंक सोसून आपकुशेंत पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेश पोरें जेवण जातोस ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हजें उगडासाक कोरा भावार्थाचो गूट सोन्या आमी वोडो खाता आनी एकाशीं येता इतले पावटी परत येसोर तुजें मरण परवडटा देखून सर्वेस्परास मेजीच्या मरणाच्या पुनर्जनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिण वाचता क्रिस्ताची कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता सर्वेस्परा आके प्रित्मेचेर विस्तावलेचे पवित्र सभेचो उगडास कोर अशें लियो आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा तसमियाव आदारी गवणी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कोर तशेंच पुलोशपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कोर आमचे काकुदीन अंतरल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची ह्या मिसळे बेळीन वांटो घेतल्यांची हे चिखलेचे पवित्र सभेच्या दरे गोरेब्याची आमची काकूत करून मागता अशें भाग्यवंत मागपार मरी देवाची माहिती सांगाती भाग्यवंत सेत सपोती भाग्यवंत धर्मतो आनी सोर काळांत तुका मानल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर भाग्यवंत सेवास पाद्र पियो महादेव भाग्यवंत मिगेल काब्रियर राफायल बाळकाजीन तेरेस मातेरेसा भाग्यवंत आतून मेघाल पोणसा फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी भाग्यवंत स्थिमोचो आस्कारी भाग्यवंत जॉन मारी बियानी भाग्यवंत मार्गारिता मारी आलाको बरोबर सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासना जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगता तुका वाकाणूंक आनी मोही मागावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे ओरवीं आनी ताचे सांगात आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सूर पदवेदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सरोराच्या नेमनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुरीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य येवं तुझी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बरोस आनी आमकां काडले
सर्वेस्परा सुरवायटांतले आमकां निवार दयाकोण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोन जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरो वाशा वतरयतले आमकां जुदारकाक कोतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सराकातांतली वाटाय सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकोडान सांबाळ तूं जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकुको आमची काकुको देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले देवाचे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. पळयात त्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
D25 क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर, नाणूय म्हाका उदकान पडोवपाच्या पवित्र गोश्टानो म्हाका गोड कर. तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका तुज्या दयांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोडून कदीच दिवं नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका पडल्या, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सोशियो तूं म्हाका फरमाय, भोगता सांगती तुका वागांच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा हो प्रितिमाचो संस्कार पवित्र मोगान आमची काळजां पेटोवंक अशें तुजे पुताशें आमकां सदांच ओडून घे आनी भाव भयणी सगळें तुकाच ओळखूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं आदिगराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान सगळ्यांक मुखार म्हणटा हॅपी फिस्ट. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचात मी सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया R23 पेज नंबर 187 R23.